मुगाळ भावा भयणीनो, आज किरीत भाशेन आमी ही माडी सुरू करता तेन्ना बागेऊन सान फ्रांसीस शावेर आमकां किरीत भाशेन एक नमुनो आमचे फिरगोजेचो तो पात्रोन म्हण आमी पाचाता तेन्ना किरीत भाशेन ताची भोक्ती आमी करता. आमी गोंया किरीत भाशेन ताची रेलिकेची दाखोवणी करता तेन्ना आमी फाल्यांच्या दिसांतान ताची नोवेना सुरू करता. ही नोवेना आमकां किरीत भाशेन एक स्फूर्ती म्हणजे आमच्या जिविताक एक नवेपण हाडूंक आमकां आदार मेळूं. आनी दर दिसाक आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटेना दर दिसाक आमच्या ह्या सोडवणेच्या इतिहासान कितें आसलें, कशे तरेन देवान आमची सोडवण केली हाचे वयर आमी बारीकसाणेन ह्या दिसांनी शिबिरांतल्यान नियाळटा तेन्ना आमकां जाय ती समजणी मेळटली आनी पवित्र पुस्तकाची माहिती मेळटली. तर आमकां किरीत भाशेन करपा मेळूं. आमी किरीत भाशेन ही माड ह्या आस्थान सुरू करता तेन्ना त्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां देवाचें राज ह्या संवसारान विस्तारूंक ताची बरी खबर परगटूंक आमी सगळे गोवाय जावंक आमकां करपा मागुया. प्रार्थुया, थोडो वेळ ओगी रावया, आमच्या हात जोडुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेऊन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी तांचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी सगळ्या आमच्या वस्तूंचेर आशिर्वाद घालूं. गायन करूया सान फ्रांसीस शावेर. San Francis Xavier, ora pro nobis amicitias mogat, lasteria, bestam calzaiva, geran noitia, Salvarum Sodacam, Gopanduja, Mesangal saiba desargoicha, Salvarum Sodacam, Gopanduja. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. San Francis Xavier, ora pro nobis amicitias mogat, lasteria, bestam